हांव गाळ मारली आणि त्या गाळीचो जर तुका दुखलें जाल्यार ती म्हजी मातृभाषा 25-30 वर्सांचे आसा हे जनरेशनाक तो कोंकणी मराठी वाद नाका तांकां तूं प्रोडक्टीव कितें करता तें सांग म्हणटा तें कोंकणी वादी आसपाक जाय का कोंकणी मोगी आसपाक जाय हे पळय वाद नमस्कार आजचो पॉडकास्ट मातसो वेगळो आसा कारण एकूच तुम्ही फाटले पॉडकास्ट सुद्दां आमचे पळयला आसतलेच अबाउट मराठी भाशेचेर आनी कोंकणी भाशेचेर आमी दोगांचेरूय भाशा कित्याक इम्पॉर्टंट आसा किंवा मातृभाशा कित्याक इम्पॉर्टंट आसा हेजेर पॉडकास्ट केल्ले आयचो पॉडकास्ट आसा खबर आसा ह्या पॉडकास्टान आमी कोंकणी भाशा कित्याक जपोवपाक जाय कोंकणी भाशेचें महत्व कितें कोंकणी भाशा म्हटल्यार एक्चुअली कितें किंवा भाशा म्हटल्यार कितें हेच्या रिगार्डींग आमी उलयल्ले आसा आनी आयज जो आमच्या कडेन गेस्ट आसा तो गेस्ट जावन आसा श्री शशिकांत पुनाजी सर पुनाजी सरा बद्दल थोडक्यान तुमकां सांगता विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता पुरस्कार सुद्दां तांकां सन्मानीत जाल्लो आसा तशेंच तांची विविध पुस्तकां अवेलेबल आसात पुनाजी सरान 500 वयर कविता बरयल्ली आसा आनी म्हाका लाय दिसता प्रत्येक गोंयकारान तांची खंयची ना खंयची तरी कविता रिफर केल्याच आसतली मे बी हांव फाटीं फुडें जावपाक शकता पण 8वीच्या भुरग्यां खातीर तांची एक कविता सुद्दां आसा अशें एक व्यक्तिमत्व ज्यांच्यांनी गोंयान न्ही तर फूल आमच्या इंडियेभर आपले कविते मार्फत आपले लेखा मार्फत आपले विचारा मार्फत लोकांक मोटिवेट केल्ले आसात आनी ह्या स्पेशली पॉडकास्टान आमी विविध 3 टॉपिक एक्चुअली डिस्कस केल्ले आसात एक फर्स्ट ऑफ ऑल कोंकणी भाशेचेर सेकंड डिजिटली जे कोण आसात भुरगे जे पॉडकास्ट करता आसतले रील करता आसतले तांकां गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट किंवा कॉपरेटीव सोसायटीचो सपोर्ट कसो मेळटलो हेजे डिटेलान उलयल्ले आसा तशेंच अबाउट युथांचो मायंडसेट कसो आसता हेजेर आमी सगळे उलयल्ले आसा त्या 3 भागांनी आमी ओवरऑल पॉडकास्ट डिस्कस केल्लो आसा ओवरऑल कन्वर्सेशन टोटली ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाल्ली सरा वांगडा आमी भाग वेगळे वेगळे केल्ले आसा सो ह्या भागान तुमकां फक्त अबाउट कोंकणीच्या रिगार्डींग सगळे पळोवपाक मेळटले सो हो पॉडकास्ट एन्जॉय करा तुमकां हितून कितें दिसलें की कोंकणी भाशा तुमच्या खातीर कित्याक इम्पॉर्टंट आसा हे सुद्दां आमकां जरूर कळवा धन्यवाद एन्जॉय दिस पॉडकास्ट सर नमस्कार नमस्कार तुमचे खूप खूप स्वागत हा तर सुरवातीक एक म्हाका तुमची पोयम जी खूप आवडली एक्चुअली तिचो पॅराग्राफ बरयला चाल मातशी वेगळी जावपाक शकता सर मातशे म्हाका म्हणून दाखोवपाक पावसा इलय मा तुझा स्वागत करतोय पावसा इलय मा तुझा स्वागत करतो माझ्या वऱ्या वऱ्यांनी फळ्या फळ्यांनी दर्शनी खेळत राव मी बेलांक पिण लायतय मी बेलांक पिण लायतय बैलांक पिण लायतय सो एक्सेंटाचेर तुम्ही सुरवातीक ही पोयम तुमची म्हणून सुरुवात करूया आम्ही पावसा घाटा वयरसून इलय दटकांनी व्हाळ व्हावय पावसा घाटा वयरसून इलय दटकांनी व्हाळ व्हावय ओठांक लाली लावन दर्याक शिरगारून रावानी मगीर मी वसाडीर व्हडा चोडटय ल्हारांचेर हलांनी धोलांनी पावसा इलय धुमशाणा काणीत राव झाडाक रोमाट खेळांनी थरथरीक पातवो शालू नेसांनी झाडांक नी व्हंकलेचो चुडो भरुनी पावसा इलय तुझा बरा जावं माझा एकूच काम कर माझा भुरगेपण तुझ्या पावळ्यान इरगाळा तमासा दिवन वच सर एक्चुअली ही कविता पेडण्याच्या कोंकणी शैलीतली कविता ही कविता 8वेच्या पाठ्यपुस्तकान 8वेची कोंकणी जी शिकतात भुरगीं तातूंनी आसा ही कोंकणी कविता जेद्या वेळार पाठ्यपुस्तकान येयली तेद्या वेळार सबंद गोंयच्या लोकांक कळ्ळी की गोंयान असली कोंकणी उलयता आतां आमी साश्टीची कोंकणी आसा पेडण्याची कोंकणी आसा बार्देसची पेडण्यान कशें आसा पेडण्यातल्या ज्या कोंकणीक आमी जेन्ना पेडण्याचो कोंकणी म्हणटा तेव्हा आमी नुस्त्याक उजरा काय सुटी करतो जाल्यार तुमी बार्देसान बाकीचे कडेन नुस्त्याक उजरायतात बरोबर सो केन्ना केन्ना पेडण्याच्या भाशेन एक वेगळो चार आसा केन्ना केन्ना रोस जो आहा तेका रोस हो खूब तरेचो रोस पेडण्याच्या भाशेन रोसाक सामारा म्हणटात बरोबर सामारा आणि सागोती म्हणून एक निबंध संग्रह आहा सामारा हेका महत्व आसा कारण तेतून सामार घालता म्हणून तो सामारा आमी केन्ना कोंकणी जर म्हणटा सामारा खाल्ल्यात गो सामारा
सो सामारा, कारण सामारा रोस कसो आसा, रोसाक एक व्यापक असो अर्थ आसा. रोस कसलोय जावं येता. रोस नाल्लाचो काडलेलो रोस जाता, मुट्ट्याचो रोस, आनी कसलोय रोस, सगळो रोस काडटा न्ही आमी. तुका बडयलो जाल्यारूय तुजो रोस. बरोबर. असो हो सगळो कोंकणी प्रत्येक जी भाशा आसा, भाशा म्हणजे कोंकणीची वेगवेगळी शैली आसा. जी बोली भाशा आसा, पेडण्या आसतली, बार्देसान आसतली, बार्देसाची एक वेगळी भाशा आसा. जी वेगळी भाशा ते जैताय काय म्हणटा, जेलाय काय म्हणटाले. बरोबर. सो जे साश्टीन वयतकच ती जेल्लो जातलो. बार्देसांतलो येयल्लो खंय तरी आयल्लो जातलो अंत्रुजान गेलो उपरांत. पेडण्या इलय जातलो. हो सगळो जो विशय आसा, कोंकणी ही खूप गिरेस्त भाशा. ती प्रमाणीकरण जावची न्ही ह्या मताचो हांव. कारण जेन्ना खंयची भाशा एक प्रमाणीकरण जाता खंयच्या भाशेत, तातूंतली जी विविधता आसा, तातूंतले जे वेगळेपण आसा. आता पेडण्याच्या भाशेन तुका सांगलें, पेडण्यान सोरो पियानत केन्ना केन्ना सोरो मारतातूय. सो दीस इज द वॉट प्रत्येक भाशेचे प्रत्येक शैलीचो वेगळो अर्थ आसा. आणि तो अर्थ जसो मराठीन आसा, मराठीन जशी कोल्हापूर, सातारा, कोल्हापुरानूच वेगवेगळे एक 20 कोसाचेर भाशा बदलता. आणि तो भाशा बदलपाचो जो प्रवाह आसा, तो प्रवाह जो आमी पळोवंक जाय जाल्यार तो प्रवाह उरपाक जाय. आणि तो जर उरलो जाल्यार ग्रामीण संस्कृती जी विशेष करून ग्रामीण संस्कृती जी आसा, ती ग्रामीण संस्कृती उरपाची खूब गरज आसा. हांव खूब वेळार सांगता की कितें करतात, पयलीं रोटी बेटीचो व्यवहार हो लागीं लागींच जातालो. पेडण्या समजा, आमच्या पेडण्या समजा येयले जाल्यार पेडण्याचीच चेडवां हाडटाली. 70 पेडण्याच्या वाटेन हाडून हाडून म्हापशाची हाडटाली. ना जाल्यार त्या सायडीन सातार्डा, मागीर त्या सायडीन आरोंदा, कवठणी, वेंगुर्ला ह्या सायडीन. तेचे फाटलो एक हेतू आता खूब उसरा. हे कित्याक लागून जाय काय म्हणून, पेडण्याच्या भाशेन बोलता, हे कित्याक लागून जाय काय म्हणून. कारण तेतूनसून एक जाय की ती भाशा तिगान उरा. आता कसा जेदे वेळार खंयची भाशा तुज्या घरान खंयची तरी दुसरी भाशा येयली काय, जी नवी जनरेशन आसा, ते नवे जनरेशन ती भाशा थंयच सांडून वयता, फुडें वयता. आणि हो एका भाशेच्या दृश्टींतल्यान खूब लुकसाणीचो प्रयोग. आणि त्या दृश्टीसून आमी जेन्ना म्हाका दिसता की मी जर पेडण्याच्या भासान बोलत जाल्यार म्हाका ते हसतले. हसपाक कांयच ना, कारण मी पेडण्याच्या भाशेक खंय तरी एक स्थान दिला. आणि आता ह्या माझा गुठेणी म्हणून पुस्तक आसा. गुठेणी हो शब्द खंयच गोंयान वापरिनात. पूण गुठेणी जेव्हा आमी गुठो घालतो शेतान, ताका गुठेणी घालून जेन्ना आमी सपाट करतो, मागीर तर लावणी लागता. हो सगळो विशय हो जर मी नसला, ह्या कोणी तरी तसोच उरतलो. गुठेणी खंय तरी शब्द इरगळान वयतलो आसलो. तो विशय खूप महत्वाचो. कोंकणी कडेन जेदे वेळार आमी येता, ती भाशा खंयची. आता पेडण्याच्या कोंकणीचेर प्रभाव आसा, खंयचो प्रभाव आसतलो तर सातार्डा जो उत्तरेकडलो सामको शिमे वयलो भाग म्हणटकच तेचेर त्या वाठारांतलो प्रभाव आसा. जसो काणकोणाचेर कारवारचो प्रभाव आसा, तसो प्रत्येक भाशेचो जसो जसो सीमा आसा त्या त्या शिमे वयलो प्रभाव आसा. हाचो अर्थ म्हजी भाशा वेगळी न्ही. म्हजी भाशा जी माझी भाशा ती म्हजी भाशा कोंकणीच आसतली. कारण तातूंत वेगवेगळे प्रयोग आसतले. तुमची कोंकणी कसली रे कोंकणी, पूण म्हजी सगळी कोंकणी. सर हेजेरूच म्हाका एक विचारपाक जाय, कोंकणी वादी आसपाक जाय काय कोंकणी मोगी आसपाक जाय? हे पळय, वाद नासचे, संवाद आसचे. हांव म्हणटा तुमी जर पेडण्यान वतात आनी पेडण्यान उलयात पेडणेकारा भाशेन, मराठी कित्याक सांगता तांकां? हा, तूं साश्टीन वता तांच्या भाशेन सांगा. जेदे वेळार तांचे भाशेन तूं सांगता, संवाद करता, वाद शेवट कशें आसता जाणा, मराठी तुका सांगता, जेदे वेळार कोंकणी मराठीचो वाद सुरू जालो 1985-86 तेदे वेळार पेडण्यान अशें दिसतालें की तांकां दिसतालें की म्हजी भाशा मराठी, कारण आमी मराठी कडेन लागीं आसा आनी आमचो भाशा मराठी. पूण एकूण सगळ्या विशयांतल्यान एक असो विशय आसा की म्हाका दिसलें की म्हजी भाशा मराठी न्ही. हांव जरी मराठी भजनां म्हणटा, हांव जरी मराठीन शिकता, हांव जरी मराठीन नाटकां करता, तरी म्हजी भास जी म्हाजी भास जी म्हाका
गाळी हांवें गाळी घातल्या उपरांत दुसऱ्याक दुखता त्या भाशेन ती म्हजी भास. हो म्हजो भाशेचो प्रयोग. हांव खूब जाणांक सांगता, जर हांव गाळ मारली आनी त्या गाळीचो जर तुका दुखलें जाल्यार ती म्हजी मातृभाशा. कारण हांवें तुका कितें तरी करपाचें, हर्ट करपाचो म्हजो प्रयोग जालो असो. सर एक पण हेजेरूच खूप जाण आता आमी मास्टर विशयाचेर उलयतलो की खूप जाण मराठी भाशे खातीर कोंकणी भाशे खातीर वेगळ्या वेगळ्या स्तराचेर झगडटात. पण झगडट्या पेक्षा एकमेव जावन ती कोंकणी भाशा एक आपुलकेन कशी जगतली सर? कारण त्या भितर आमी झगडी खूप पळयता, नाका त्या विशयाचेर ते भरकटत वयता सर. ना कशें आसा, गोंयांत आतां नवे भुरगे जे आसा, न्यू जनरेशन आसा न्ही, हे नवे जनरेशन जे आमी आयज तुजे सारके आसा 25-30 वर्सांचे आसा, हे जनरेशनाक तो कोंकणी मराठी वाद नाका. तांकां तूं प्रोडक्टीव कितें करता तें सांग म्हणटा ते. तांकां मराठींतूय इंट्रस्ट ना, तांकां कोंकणीनूय कांय वेळार इंट्रस्ट ना. ते म्हणटा म्हाका तुजें तें झगडटा मरे, तुमी झगडा, आय विल प्रिफर अदर लँग्वेज विच इज द इंग्लीश. आनी हाका लागून भुरग्यां मदीं हो वाद हे जे वेगवेगळे विशय आसा, मतांतरां आसा, हो मतांतरांचो विशय नव्या पिढी कडेन. आनी म्हणून म्हज्या दृश्टीन जर म्हजी नवी पिढी एक वेगळो दृश्टिकोन घेवन जर कोंकणी कडेन, आयज कोंकणी कडेन तुवें बारीक पळयल्यार आयज सबंद गोंयांत कोंकणी विशय घेवन शिकपी भुरगीं चड आसात. आतां रोमीचो विशय येता, रोमी नवी पिढी जर पळयत न्ही, रोमी कोंकणी बरोवपी, जाल्यार रोमी कोंकणी बरोवपी नवी पिढी ना. सगळे जाण देवनागरींतल्यान कोंकणी शिकता आनी ते देवनागरींतल्यान बऱ्यापैकी कोंकणी कमी जाला. कारण एक पिढी आसता, एक पिढी, ती जी पिढी जी आसा न्ही, ती पिढी आतां खंय तरी जाणटेपणा कडेन गेल्या 50-60, दॅट इज ती पिढी अशी की स्वातंत्र्य पुर्वाची पिढी. आतां ती 50-60-70 एक खंय तरी एक बारीकसो हे उरला तो रोमी एरा येता, तसो एरा येयलो. एरा प्रत्येक विशय जो आसा न्ही, प्रत्येक भाशेक एक खंय तरी एरा येतलो. आनी तो फाल्यां अशें दिसतालें की एक वेगळीच भाशा ह्या गोंयांत उलयतले. म्हाका दिसता कोंकणी उलयतले काय ना होय प्रश्न येता. आयज जाल्यार हांव खंय तरी पयर हांव तोंडा गेलो, तोंडा गेलो, अरे हेवटेंतल्यान वाट खंय रे वता, वो म्हजी मालूम नाही म्हणटा तो. हे एक भंय. आमी कोंकणी मराठी करता, पूण हो भंय हिंदी, आमी तांकां कोंकणी, आमचे कडेन एक वायट संवय, आमी जर तो हिंदी उलयता न्ही, आमी तांचे कडेन कोंकणी उलयना. तो जर मराठी उलयता, आमी तांचे कडेन मराठीच उलयता. हिंदी उलयता तेका हिंदीच उलयता. आमी कोंकणी जावन उलयना ते तो पर्यंत तो कोंकणी शिकना. आनी ह्या खातीर कोंकणी शिकपाकूच जाय अशी ना. आतां ऑनलायन खूब प्रयोग जाता. आतां ती भाशा खंयची शिकची, एक प्रमाण, एक स्टँडर्ड, एक शिकपाची म्हणून भाशा आसा. आतां इलय म्हणून हो शब्द ज्या वेळार शिकता त्या वेळार येयलो आसतलो, आयलो आसतलो, अशे वेगवेगळे शब्द आसतले. आनी पूण ह्या सगळ्या भाशा कोंकणी आसा न्ही, कोंकणी एक व्हड परंपरा आसा. आयज व्हड परंपरा इतल्याच खातीर म्हणटा, ज्या वेळार हांव कोंकणी पेडण्यान कोंकणी म्हणटालो हेका काय पिशेपणां लागली काय म्हणून. पूण आयज तांकां जाणवता की म्हजी भुमिका खरी आसली, म्हजी भुमिका योग्य आसा, हें आयजूच जाणयता. पूण कांय जाणांक कळना की कांय जाणांचें अशें जाता की तांच्या भुरग्यांक कळटा की आपली मातृभाशा कोंकणी म्हणून, पूण तांचे बापूय अजुनूय ती मराठी घेवन बसता. हो पिढी भितरलो एक कितें म्हणटा तो गॅप, जनरेशन गॅप. आनी हो जनरेशन गॅप, तुजी ती कोंकणी घेवन बस, तुजी ती मराठी घेवन बस, आमी आमच्या इंग्लिशींतल्यान करता, हो नव्या पिढी. आनी म्हजो एप्रोच इज ऑलवेज विथ द न्यू जनरेशन. कारण म्हाका फाटीं कितें जालें तेका म्हत्व ना, फुडें कशें जातलें, म्हजी कोंकणी भाशा फुडें कशी टिकतली, हो विचार हांव करता. सर पण थोडे जाण आसा, भुरगे आसा जे कोंकणी उलोवपाक तुमी उलय सांगले प्रमाणे थोडे उलोवपाक लासतात. फॉर एक्झाम्पल इंटरव्यू केलो किंवा पेडण्याचे भुरगे परवरीन फर्स्ट टायम न्यू येतात, परवरीची भाशा कशी आसा आमची, आमच्याकडे सगळे मिक्स भाज्यो आसात, ते उलोवपाक लासतात किंवा आमकां तेंची भाशा उलोवपाक जायना. जशी हांवें तुमची पोयम बरोवपाक ट्राय केली, बरयली, पण उलोवपाक भरपूर प्रयत्न करतना म्हाका जमना जाली, उलोवपाक खंय तरी फाटीं फुडें येतात. सो कित्या खातीर सगळे हे विशय कशें आसा जाणा, कोंकणीच्या बाबतींत आमी कोंकणी शिकूंक ना, ताका लागून न्ही कोंकणी बरोवपाक खूब कठीण जाता.
कठीण जाता, कारण कोंकणी बरोवपाची एक उलयता तशीच भाशा बरयनात, ती खंयच्याच भाशेन ना. हिंदीन सुद्धा किदर रे म्हणून किदरूच बरयतले, तशीच कोंकणीन न्ही एक बरोवपाची म्हणून एक भाशा आसा. ती बरोवपाची भाशा आपण आपणावपाक जाय. कांय वेळार कशें आसता, आपूण उलयता तशीच भाशा बरोवपाक जायना. हा, त्या खातीर कांय गजाली प्रत्येकान शिकच्यो आसता. आणि त्या दृश्टीनसून मदीं कशें आसता, हे नवे भुरगे आतांचे तरी नवे जनरेशन आसा न्ही, दे आर पिकिंग ऑफ द लँग्वेज जी आमी कोंकणीन हांगा थंय. पयलीं पेडण्याचो मनीस समजा पणजेन आयलो, मडगांवान गेलो जाल्यार तेका हांगा थंय थिंगा हांगा थंय कशें हे शब्दच सुचनासले, कारण तो हयसर थंयसर असोच म्हणून इल्लो. सो आयज तशें ना. आयज हांव जेन्ना आयज म्हजे कडेन म्हज्या आई कडेन हांव उलयतना पेडण्याच्या भाशेन उलयता, तुजे कडेन उलयतना हांव ह्या कोंकणीन उलयता. हो जो आसा न्ही, हे नवे पिढी करता. हो तो घरा कडेन कोंकणी पेडण्याची भाशा उलयता, तो मागीर कारवारचो आसा जाल्यार तो कारवारी भाशा घरान उलयता, पूण भायर तो कारवारचो कसो दिसना. हा, सर पण आता एक तुम्ही पयलें आसतलें, आता आमी जेन्ना प्रायमरीक आशिल्ले तेन्ना खंय तरी कोंकणी आनी मराठी आमी उलयताले. ते प्राथमीक शाळेत अंगणवाडीन आमी सगळे वयताले. आता मोस्टली भुरग्यांक घालतात खबर, आता यंग जनरेशन पेरंट्स ते सगळे आता न्यू प्रायव्हेट स्कुलांनी घालतात, केजी स्कुलांनी घालतात, थंयसर तांकां इंग्लीश शिकयली वयतात. सो हेका लागून खंय तरी थंयसरूच तेंची सुरवातीकूच म्हणटात पळय भाशेंत इंग्लीश येतात, घरा कडेन तांकां इंग्लीश शिकयली वयता, आनी ताका लागून भाशा आमची भाशा आसा पळय ती मराठी किंवा कोंकणी ती खंय तरी कमी येता. सो हे न्यू जनरेशन कशें शिकतले सर कोंकणी? ती हांगासरूच न्यू जनरेशनाक ती सुरवात जाता न्हू सर? कसो आसा हो विशय जो आसा न्ही, हो विशय तोच आमी झगडपाक लागले आनी नवी नवी शाळा आयल्यो. ह्यो नवी नवी शाळा स्कुलां आयली. ही स्कुलां आनी एक नवे आमचे कडेन सगळी कडेन आसा तें, जरी आमी तुवें आतां संस्कृतान ग्रॅज्युएशन केलां, पूण संस्कृता सारकी भाशेक एक वजन आसा. ती संस्कृत भाशा एका काळाचेर अशी अस्तित्वान ना, ताचें अस्तित्वच सोंपतलें काय कितें अशें दिसतालें. तशी कोंकणी मराठी ह्यो भाशो ज्यो प्रादेशीक भाशा आसा ह्यो रिजनल लँग्वेजीचे संबंध हे गोंया पुरतेच न्ही. हे आयज कशें आसा, प्रत्येकाक दिसता की आपलो भुरगो इंग्लिशीन उलोवचो, प्रत्येकाक दिसता. तो मागीर खंयचीय तो ताका सांजें घरा कडेन जेवपाक नासल्यार उपकार ना, पूण ताका दिसता की म्हजो भुरगो इंग्लीश स्कुलान वचपाक जाय, म्हज्या भुरग्यान इंग्लीश शिकपाक जाय. ही प्रत्येक आवय बापायचो एक वेगळें एम्बिशन. सो प्रत्येकाक दिसता की म्हजो भुरगो इंग्लीश शिकचो, कारण तांकां पळयता की इंग्लीश शिकून एक व्हडलो कॅनवास तेंचे समोर येता, एक व्हडल्या मळबान आपूण पावल्या सारकें दिसता. पूण जर प्रायमरी शिक्षण जें आसा हें मातृभाशेन जाय जाल्यार ताका जो कॉन्सेप्ट आसता शिक्षणान, जो कॉन्सेप्ट क्लियरन्स आसता न्ही, तो खूब कॉन्सेप्ट क्लियरन्स जाता. आता हेड एक जेन्ना जाता तेन्ना हेड एक म्हणजे तकली दुखता, बरोबर. पूण आमचे कडेन कोंकणीन कशें आसा, आमचे कडेन तकली दुखता, आमचे कडेन तकली उसळटा, आमचे कणकणटा, तकली खूब म्हणजे हो जो विशय आसा म्हणजे एकूच तकली हेडेक म्हणून इंग्लिशीन आसा, तीच कोंकणीन वेगवेगळी तकली आसा. तकली कणकणटा अशें वेगवेगळे. सो प्रत्येक भाशेचो एक कोंकणीचो एक तसो वेगळो आसा, तसोच मराठीचोय आसा, हिंदीचोय आसा. पूण कशें आसा, आमचे कडेन सगळे ब्रदर इन लॉ आनी सिस्टर इन लॉ, पूण ज्या वेळार तूं कोंकणी शिकता त्या वेळार ताका कळटा म्हजी आत्या कोण, म्हजी मावशी कोण, म्हजी काकी कोण. लॉ सगळे कळटा, थंय इंग्लिशीन कळना ताका. ताका हांगासर कळटा आपलो मामा कोण, आपलो मावसो कोण, हांगासर आपली वेगवेगळे नाते संबंध आसा न्ही, हे नाते संबंध आमच्या रिजनल लँग्वेजीचे सगळ्यो आसा. त्या रिजनल लँग्वेजीन खूब विस्तृत हो कॉन्सेप्ट म्हणटा, हो कॉन्सेप्ट क्लियर जावपाक जाय. ते सगळ्याकूच अंकल म्हणटा, आमी अंकल म्हणत नाशिल्ले, आमी काका म्हणटाले. काका मामा हो वेगवेगळो म्हजो. म्हजो अंकल आसतालो आनी म्हजो घराय कडलो काका अंकल जाता तांचो. सो हो फरक आसा न्ही, हो इंग्लिशीचो फरक आनी हो मारक फरक. आनी येणाऱ्या जनरेशनान हो जो आसा न्ही तो खूब धोकादायक आसा. आनी आतां तुका खबर आसा नेटाक लागून, कॉम्प्युटराक लागून, मोबायलाक लागून इंग्लीश शिकप सोंपें जालां. सो
सर हेजेरूच एक महत्वाचो असो म्हाका प्रश्न दिसता. आमचे कोंकणीचे खुबशे साहित्य आसा सर, आनी साहित्य सगळे बरयल्ले आसात. जशें की तुमी म्हटले पळय, नेटार सगळे आमकां मराठी, इंग्लीश, हिंदी हे लँग्वेजी आसात, कोंकणी लँग्वेजी चड अवेलेबल ना. तर आमचे साहित्य जे सगळे आसात पळय, हे गांवांनी कशे पावतले, टिकोवन कशे उरतले? गांवांनी आता शाळा आसात, शाळांनी भुरगे शिकतात. आता तर नव्या म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन रिजनल लँग्वेज म्हणटा न्ही, तो रिजनल लँग्वेजीचो कॉन्सेप्ट सामको प्रखरपणान तेंच्यांनी मांडला. कारण तांकां खबर आसा की रिजनल लँग्वेज जगली जाल्यारूच हो भारत देश जगपाक शकता. ना जाल्यार कशें आसा, रिजनल लँग्वेज जर ती शिकना भुरगीं जाल्यार आमची सगळ्या भुरग्यांचे BA, ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन सगळ्यांची नजर अमेरिका आणि भायर भायर वचपाक लागतली. हांगा तर कांयच ना. सो हो जो प्रयोग आसा, आमी त्या खातीर आयज खूब वेळार म्हणटा की भुरगीं वाचिना म्हणटा. हांव तें मान्य करिना. भुरगीं वाचता. हो वाचता, खंय वाचता ती? कोंकणी हाचेर मोबायलाचेर वाचता, इंटरनेट कॉम्प्युटराचेर वाचता, स्क्रिनाचेर वाचता. तुका फक्त कागदाचेरूच वाचपाक जाय म्हणून ना न्ही. सो तांकां ज्ञान मेळप हो खूब महत्वाचो भाग. आता कोंकणी कशें आसा, कोंकणीचो प्रचार सगळी कडेन जाला. आयज कॉलेजींनी, सगळ्या कॉलेजींनी कोंकणी विशय आसा. हा, कोंकणीक आयज पर्यंत जे मराठी भाशा आसा, ज्या अशे एक 4 लोकांक मेळ्ळे, पूण कोंकणींतल्यान दोगांक ज्ञानपीठ मेळ्ळो. हा, मनीस रवींद्र केळेकार, मागीर दामोदर मावजो हांच्या सारख्या ज्ञानपिठा सारको एवॉर्ड मेळ्ळो. आयज मराठी बरोबरूच ही भाशा एक भारतीय भाषा म्हणून तेका एक वजन आसा. तीच भाषा तेका सरस्वती महाबळेश्वर सैलाचे वेगवेगळे प्रयोग करपी कादंबरी जर कोंकणींतल्यान वाचल्यो जाल्यार कोंकणी कादंबरी खंय पावल्या ताचें हें येता. कोंकणी कवितेक एक व्हडलें गिरेस्त जाय आसा. हांव हांगासर बाबा बोरकराचें, बाकीबाब बोरकराचें, बाबा बोरकर हाणें आयुश्यभर मराठी म्हणलें, मराठीन कविता बरयल्यो, पूण तांणी केन्नाच म्हणूं ना की म्हजी मातृभाषा मराठी. तांणी ज्या मराठी समांतर कवी आसले त्या समांतर कवीच्या तितल्याच वजनाच्यो ताचे परस चड कविता मराठींतल्यान बरयल्यो, पूण तांणी केन्नाच म्हणूं ना की म्हजी मातृभाषा मराठी. पूण तांणी कोंकणींतल्यान बरयल्ल्यो कवितेचे पेक्षा मराठी कविता ही उजवी धरता. शंकर रामाणी सारको कवी मराठीत उजवा धरता, कोंकणीन तितलोच उजवा थारता अशें म्हाका तरी दिसता. हें म्हजें मत. पूण हे सगळे आयच्या क्षणाक साहित्य म्हणजे कितें, आमचें साहित्य म्हणजे कितें, जें कितें समाजान आसा, जें तातूंत वेगवेगळे त्याचें एक प्रतिबिंब हें साहित्यान पडटा. आनी तोच विशय आमी जर इंग्लिशींतल्यान मांडलो, आयज आमकां अशी परिस्थिती आसा की म्हाका दिसता की म्हजें कोंकणीन कितें आसा, हें कोंकणीन कितें आसा हें नव्या भुरग्यां कडेन वचपा जाय जाल्यार धीस लिटरेचर, कोंकणी लिटरेचर should be transformed to this younger generation through translation. सर आताच्या हेतून आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां जर कोंकणीन जर कितें आमकां फ्युचर आमचो करपाक जाय जाल्यार तो खूब सोंपो जाल्लो आसा. पण जेन्ना तुमी चिंतले आपल्याक करपाक जाय तेन्ना खूब डिफिकल्ट जालें. सो तुमी कशें चिंतलें की आपल्या कोंकणीन आपलो फ्युचर करपाक जाय, स्कोप जातलो काय, म्हणजे तुमी कशें येयले कोंकणी फिल्डान? हांव कोंकणी फ्युचर हांव कोंकणी शिकूंक बिकूंक काय ना. हांव म्हणजे कोंकणींतल्यान MA जाल्यार काय करूं ना. हांवें MA इन हिंदी केल्या. पूण कोंकणी ही म्हजी ओन, एवरीथींग वॉट एवर आय डेव्हलप इन कोंकणी इज ओन. आनी तशें आसपा जाय. शिकून कोंकणी बरोवप आनी स्वता जावन कोंकणी बरोवप हातूंत खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा. आनी जेद्या वेळार हांव प्रत्येकाक सांगता की तुजे जे अनुभव आसा न्ही ते बरय, कोंकणींतल्यान बरय, खंयच्याय भाशेन बरय. शेवट कितें आसा ते लोकांक दुसऱ्याक कळपाक जाय न्ही. तो कळपाचो जो प्रोसेस आसा तो खूब महत्वाचो. पूण तुमची सुरवात खंयसून जाली? हांगासर येवपाक जाय कशें कितें दिसलें? हो विशय हांव सुरवातीक न्ही 85-86च्या भाशा आंदोलन जें आसा, ह्या भाशा आंदोलनान सगळे 99.9% पेडण्याचे सगळे लोक मराठीच ही मातृभाषा म्हणटाले. आनी अशा वेळार म्हाका दिसलें की ना, हें म्हाका भितरल्यान दिसतालें की म्हजी भाशा ही कोंकणी. आनी म्हणून हांव कोंकणी कडेन पावलो.
आणि कोंकणीकडे जे वेळार पावलो ते वेळार एका व्हडल्या समुद्रांत पावल्यासारको जाय. कोंकणीन कितें आसा तें म्हाका कळपाक लागलें आनी सगळे जाण म्हणटात कितें आसा थंय तुका ते हांगासर कोणी म्हाका हायस दाखोवपाचो कोंकणी कडेन वटपाक दीस इज नॉट ए पार्टी. हांव म्हज्या आवय कडेन आयला सो म्हाका कोणी हाडपाचो आनी व्हरपाचो प्रश्नच येना. फाल्यां समजा म्हजे विचार तुका पडटा जाल्यार तूं काय दिसतलें की तुवें स्वताक आत्मचिंतन करपाची गरज आसता आनी ती आत्मचिंतन प्रत्येकान करपा जाय. आतां म्हजी भुरगीं म्हणना तांकां जरी सांगलें न्ही तुजी भाशा मराठी तांकां म्हणलें खबर आसा की म्हजी भाशा मातृभाशा जी आमी घरांत भाशा उलयता ती कोंकणी उलयता. गोंधळ तुवें जो विशय केलो की भुरग्यांक सगळ्याक इंग्लिशीक धाडटा हो विशय जरी इंग्लिशीक धाडटा म्हणून जो विशय आसा न्ही इंग्लिशीक धाडल्यार कांय धाडूकूच जाय कारण ती आयच्या जगाची डिमांड. तूं जर कोंकणी फक्त शिकपा लागलो आनी भायर तुका स्कोप ना तर तशें जावंक जायना कारण यू शूड नॉट बी फाल्यां न्यूनगंड एक खंय तरी येवंक जायना भुरग्यां मदीं. पूण हांव खूब नव्या जनरेशनाक सांगता तुम्ही जे वेळार भुरग्यांक इंग्लिशीन घालता एक काम करा घरान इंग्लीश कोंकणी त्यांच्या वर उलयात म्हणजे निदान तांचे जे कोंकणी कडलो जो टच आसा तो उरतलो आणि तो जर उरत न्ही जाल्यार तांकां कोंकणी भास कळपाक तितली तरी म्हणजे उलोवपा पुरती तरी साहित्य बित्य मागीर सोडपाचें पूण भाशा तिगोवन दवरपा खातीर एक भाशा तिगतली जाल्यार ती उलोवपाक जाय. बरोवप सेकंडरी. आयज आमचे कडेन इतले मौखिक हे आसा हें कशें जालें आमचे कडेन धालो गितां आसा आयज पुस्तकां आसा पूण ही परंपरेन फाटल्या कितल्याश्याच पोर्तुगीजान इतली आमचेर हें चेपण हाडलें इतलो अत्याचार केलो इतलें आसतना आमी आमच्यो भजनां आमची किर्तनां आमच्यो फुगड्यो आमची धालो तिगोवन दवरलात न्ही. सो हो जो मौखिक साहित्य आसा हें मौखिक साहित्य खूब तिगोवन दवरपा खातीर उलोवपाक जाय. नव्या पिढये कडेन विशेश काय हांव पोरण्या पिढये पयलींच्या पिढयेचो विचारूच करिना. नव्या पिढयेक आयज कांय वेळार नवरात्रा सारक्यो दांडिया करतात आतां ह्या दिसांनी करा न्ही रे धालो करा धाल्याच्या मांडार भुरग्यांक व्हरात थंय स्पर्धा करात धालो शिकयात तांकां धालाच्या मांडार तांकां पातयेक उबो रावपाक शिकयात. सो हो जो विशय आसा न्ही आमची संस्कृती आमी मार्केटिंग करपाक विसरले. आमीच आमच्या हातीन दाणयो दिल्यो आमी दांडिया खेळपाक लागले पूण त्योच जर आमी आमच्यो रोमटाचे तालगडींतल्यो तोणयो घेवन नाचलेले जाल्यार आयज प्रत्येक कडेन तें जातलें आशिल्लें. सो हो एक विशेष भाशा हो विशय वेगळोच भाशा तिगपाक जाय पूण हांगासर कोंकणी संस्कृती आमची गोंयकारपण तिगपाची खूब गरज आसा. गोंयकारपण म्हटल्यार एक्चुअली खूब जाणां खूब वेगळे वेगळे उलयतात. गोंयकारपण म्हणजे आतां हांवें सांगलां तें म्हाका धालाच्या मांडार भुरगीं आयिल्लीं जाय म्हाका थंय भजन केल्ले भुरगे जाय ते खंयच्याय भाशेन म्हणून हें गोंयकारपण जें आसा न्ही हें गोंयकारपण म्हाका भुरगो रोमट घातिल्लो जावपाक जाय. म्हाका तो रोमटाच्या मेळाक चित्ररथाचेर न्ही रोमटा मेळान नाचलेलो भुरगो जाय. हें सगळें जें आमचे कडेन आसा न्ही आमची खाद्य संस्कृती आमची कोंकणीच केवळ भाशा न्ही केवळ कोंकणी भेस आसा कोंकणीक एक खाद्य संस्कृती आसा एक व्हडली खाद्य संस्कृती आसा. आमचे मणगणें आसा आतां सगळे गोबी मंचुरियन हें तें पूण आमचे कडेन कितलें आसा आमचे कडेन वेगवेगळे काय खतखतें आसा वेगवेगळे आमचे आयटम आसा. ही खाद्य संस्कृती ही कोंकणी संस्कृताय ही कोंकणी संस्कृताय आमच्या खाद्य संस्कृतीन येवंक जाय ती तिकोवपाची गरज आसा. ओके सर एक पण कोंकणी आमची लँग्वेज जी उरपाक जाय जपोवपाक जाय पळय तेच्या खातीर गूण आमचे कडेन कितें आसपाक जाय क्वॉलिटी कितें आसपाक जाय कोंकणी भाशा जपोवपा खातीर ते थोडे जाण उड सूट कितेंय करतात आनी आपूण म्हळ्यार एक तुमी मोदो म्हटलेलें पळय की भायलो लोक घेवन सुद्दां कशी कोंकणी उलयतात आनी गोंयकार आपूण कोंकणी उलोवंक सोदता इंग्लीश उलोवपाक सोदता. करेक्ट. सो ही आमी क्वॉलिटी कशी टिकोवन दवरपाची की आपल्या कोंकणी जगोवपाक जाय म्हणून तेच आमी ताचे खातीर आमी तांचे कडेन जो परको आसा न्ही तेच सांगलें. एक म्हणजे जरी तुमच्या भुरगीं जरी इंग्लिशीक गेलीं जाल्यार घरान आवय बापायन तांचे कडेन तांचे कडेन कोंकणी उलोवपाक जाय हो एक भाग. दुसरो भाग आमी आमचे कडेन आमचो फोन पयलींच इंग्लिशीन उलयता
तुवें पळयला फोन लायलो म्हणजे ते इंग्लिशीन उलोवंकूच जाय, हो एक दंडक. तसं ना, हो फोन न्ही तो, फोना कोंकणींतल्यान तूं उलोवपाक सुरवात कर, त्या साठी तुका कोंकणींतल्यान उलयता. आयज नॅशनल कोंकणी राजभाशा जाली. राजभाशा जाल्ल्या उपरांत ती एका राज्याची भाशा जाली. गोंय घटक राज्य जालें, राज्य जालें, आणि आयज त्या भाशेक जश्यो बाकीच्यो भाशो आसा तश्योच 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशना 8व्या वळेरेन 8व्या परिशिश्टान कोंकणी आसा. आणि आयज कोंकणी तूं हांगासर कोंकणी जी आसा 8व्या परिशिश्टान आयिल्ल्या कारणान तुका खूब व्हडलें मळ, व्हडलें स्कोप निर्माण जाला. आयज तुका अशें दिसतलें की आयज अशें मळ आसा की आयज रिजनल बँके ह्यो आसा न्ही, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, त्या रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियान सगळ्यांक सांगला, सगळ्या बँकींक, की तुमी तुमच्या स्टाफाक कोंकणी शिकोवपाक जाय. तांकां जे एटीएम आसा ते एटीएम तुजे कोंकणींतल्यान उलोवपाक जाय. बरोबर. थोड्या टिमांनी येयले सर लँग्वेज. हय, बँक ऑफ इंडियाचें जाला, जे हांवें केलां, म्हणजे तो पयशे घाल असं बँक ऑफ इंडिया सांगता. कांय बँकांनी ते केलां. सो ही भाशा टिकोवपाची, ज्या वेळार जी माध्यमां आसा, जी माध्यमां कसलीय आसूं, ह्या माध्यमांत जेन्ना कोंकणी वयतली तेद्या वेळार ती कोंकणी टिकतली. ती केवळ साहित्यान टिकची ना. आमी कविता बरयत रावल्यो, आमी कथा बरयत रावल्यो, आमी नाटकां बरयलीं. नाटक हो एक खूब म्हत्वाचो. नाटकान आपल्या लोकांक जाणीव करून दिवपाचें म्हत्वाचें काम. नाटक हो खूब प्रभावी माध्यम अशें हांव तरी समजता. सर पण आतांचे एक मे बी हितूर रेशन वेगळे वेगळे गजाली चेंज जातले सर, पण जितपत हांवें पळयला सर कशा एक आमचो एरा लास्ट आशिल्लो जो तेंच्यांनी मराठी कोंकणीन शिक्षण घेवन त्या नाटकाक भजनाक जाय ते पर्यंत बसताले. पण आमी आतांचे सकयले पळयले जेनजी म्हणटात पळय, ते भुरग्यांक जर पळयले तांकां नाटकाक म्हणून नाटकाक येयनात, ते भजनाक म्हणून भजनाक बसनात सर ते. सो त्या भुरग्यां कडेन जेनजी कडेन आमची भाशा कशी उरतली, ते कशें जपून दवरतले? होच तर म्हणलो ह्या जेनझी कडेन हो कसो उरतलो, हो कारण कितें न्ही, पयलीं आमी नाटकाक बसताले. बरोबर. आता जरी नाटकाक गेले न्ही, ते नाटक थंय चलता, पूण ते मोबायलाचेर काम करता. हो प्रयोग हांव खूब जाणांक सांगता की हांकां जर कोंकणी करतलो न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या युवा साहित्य संमेलनाक हांवें सांगलेलें, ह्या सगळ्या युवकांक जर तुका जर कितें तरी सांगपा जाय, कोंकणी संस्कृती, कोंकणी भास, कोंकणी खाद्य संस्कृती, हें सगळें तुका जर सांगपा जाय जाल्यार एक काम करा, ह्या झेनझी, ही नवी पिढी आसा, ह्या नवी पिढयेक अशा जाग्यार व्हरा जंय रेंज मेळना. जंय रेंज मेळना, थंय तांकां कोंकणी नाटक दाखयात, ते नाटक पळयतले. थंय तांकां रेंज मेळपाक जायना. आयज खूब रेंज म्हणटा न्ही ती मेळपाक जायना. रेंज ना सर, एक्चुअली वायफायचे कनेक्शन सगळ्याकडे आसात अवेलेबल, ते कांयच मेळपाक जायना. हो जेन्ना जातलो न्ही तेद्या वेळार ही पिढी ह्या कोंकणी कडेन येतली, मराठी कडेन येतली, बाकीच्या भाशा हांव फक्त कोंकणीचो विशय मानिना, हांव प्रादेशीक रिजनल लँग्वेजीस ज्यो आसा न्ही, ह्या देशांतल्यो रिजनल लँग्वेजीस टिकपाक जाय. ती मागीर खंयची भाशा आसा, भाशा म्हाका, हांव कोंकणी म्हणून म्हाका मराठीचो दुस्वास ना, म्हाका हिंदीचो दुस्वास ना, कन्नडाचो दुस्वास ना. आपली भाशा जपोवपाक आणि चडांत चड भाशा शिकपाचो प्रयत्न प्रत्येकान करपाक जाय. बरोबर. त्यो मागीर फॉरेन लँग्वेजी आसूं काय ना, शेवट भाशा शिकता म्हणजे तुका स्वताक श्रीमंत करता, गिरेस्त करता. तर आमच्या सारखी जे युवा स्पेशली गोंयांत पळयला म्हणजे खूब एक बरो स्टेप घेतिल्लो आसा. आमी म्हणटात पळय की कंटेंट क्रिएटर्स म्हणटले पळय आमी, तेंच्यांनी खूब बरे बरे कंटेंट गोंयचे कोंकणीन लोक करतात, आपल्या आपल्या भाशेनी करतात, मराठीन करतात, हिंदीन पळोवपाक इतले बरे दिसतात की त्या भाशे खातीर, रिल्सां खातीर तरी आमचो कंटेंट आमकां दिसता, ते पळोवपाक मेळटा आमकां. तर असोच जर कंटेंट जर करतले किंवा जर आमचो इतिहास जर आमी सांबाळून दवरतले कोंकणीचो, जाल्यार आनी युवांनी कितें स्टेप्स घेवचे जे तुमी तांकां आयडिया दिवपाक शकता, जाल्यार जेणे करून ते फुडें व्हरपाक शकता. आतां कितें डिजिटल एरा चालू आसा, पण हेका हेल्प घेवन आमी कशें व्हरपाक शकता फुडें? डिजिटल एरा आसा, डिजिटल एरा कशें आसा जाणा, हांव मोबायल पळय वाचता, पूण कांय वेळार मोबायलाचेर वाचलेलें म्हज्या लक्षांत उरता अशें ना. बरोबर. लिखीत जेद्या वेळार तूं वाचता न्ही तातूंतलें उरता. बरोबर. तुका ऑनलायन शिकप आनी पुस्तका वयलें वाचून तूं बरयता तातूंत फरक आसा. तूं जेन्ना पुस्तक वाचता तेद्या वेळार ट्रान्स्क्रिप्ट हांगाच्यान ते हांगा पर्यंत येवन तुज्या पुस्तकां. सो आयच्या क्षणाक डिजिटल जरी म्हणलें न्ही जाल्यार कांय
गजाली ज्यो आसा ह्यो कांय गजाली आमी फिजिकली करपाच्यो खूब गरज आसा. आयज कशें आसा डिजिटलाक लागून बारीक लक्षांत घे, हांव ह्या संवसारांतले तूं झेंडीचो विचार करता, पूण ह्या झेंडीक हे झेंडी जे आसा ते डिजिटल वर्ल्डान लिटरेट, बरोबर. पूण म्हजो एक 15-70% म्हजो जो मनीस आसा तो इलिटरेट आसा डिजिटलान एरियान, बरोबर. जो फाटल्या 60-70च्या पिढयेक कळलो आसा तो. हो सुद्धा समाज जो आसा ह्या हांकां डिजिटला कडेन हाडपाची गरज आसा. आणि कंटेंट तो कोंकणींतल्यानूच कर. हांव म्हणटा कोंकणींतल्यानूच कर. ताका दिसता की एक जाणटो आसा तो 60-70 वर्साचो आसा, ताका दिसता की आपलें हे कार्ड जर अशें घालत जाल्यार ते पयशे खंय वयतले म्हणून. तांचे भितर कॉन्फिडन्स ना डिजिटलाचो. बरोबर न्ही? ते अजूनय चेक बरोवनूच बँकेन घेवन वता. ताका हांगासरल्यान ट्रान्सफर करपाक पयशे, ताका जीपे करपाक सुद्धा भंय दिसता. बरोबर. सो हे डिजिटल हातून भंय जो आहा ह्या डिजिटल वर्ल्डाचो, हो भंय निर्माण, हो भंय पयसावपा खातीर नव्या पिढीन असले बारीक बारीक गोष्टी करच्यो ज्यो सर्वसामान्यांक त्यो कोंकणींतल्यान करच्यो, ज्यो लोकांक समजतल्यो. आता समजा कोणी घरान रांदता आसत न्ही, आता रांदपाची जी कोंकणीतली पुस्तकां आसा न्ही ती सारकी खूब खपता. कारण मोहरी टाक, हे तांकां खसखस उडय, लवंगां घाल, हे सगळें करपील उडय, हे कडीपत्ता डाल अशें म्हणलें जाल्यार ताका खूब पयस जाता. करपील घाल, सांसवां घाल, अशें हो विशय जो आसा न्ही, हो विशय कंटेंटान येवपाची गरज आसा. आयज तुवें पळयलां मालवणा सारख्या शहरांतले लोक जे कंटेंट क्रिएटर आसा, तांचो जो कंटेंट क्रिएशन आसा न्ही, आय सल्यूट देम. बरोबर. सादो विशय घेवन ते कंटेंट करता. सादी एक नुस्तें उजरावपाचो तो एक रील करता, पूण ते उजराव कुल्ल्यो फोडपाचो रूल करता तो. बरोबर. कुल्ली कोणाक येता जाल्यार सांग, कुल्ली हाडली, दांग्या सकट कुल्ली हाडून तुजे कडेन फोड म्हणून सांग आनी कर म्हणून सांग हुमण, कोणाक जमपाना. सो ताची म्हणून एक टॅक्नीक आसा न्ही, ती शिकपाक जाय. हे कंटेंट क्रिएशनान करपाची गरज आसा. बारीक बारीक गजाली सुद्धा आमी खूब कितें चेंजीस करपाक शकता. हय.